तू अथंग बस करेल मुगो तुका अम्मा आईली आईली अम्मा पुटका कसा करतस तू या कचने अम्मा कचने कापेलम्मा पुटका हंग तुखाव मम्मम दवरला त्या खतची टीवी पळ बाबा हाव ಒಗ್ಗಿ ವಚ್ಚು ನೆಚ್ಚೂ ಶಿವನ್ ಎತ್ತದೈತ್ವೆ अम्मा तू हंगा पैसा अम्मा मका पैंकत अम्मा अत्ते एत्त पुटका थोडी चांगल शिवंचस तू हे कार्टून पळ तिथले भितर हाव एತ್ತದೈತ್ವೆ मिगेल बाबा बुदोंतिनवे मिगेल पुटका गुड नवे आता बैसन मम्मम कत्त पलेती बुदोंती अम्मा तू वास वगिया वेलकोनका मका पैंकत दायत गो पुटका अत्ते एತ್ತದೈತ್ವೆ तू हे कार्टून पळ हावत्त उग्गी एತ್ತದೈತ್ವೆ वास अम्मा अय्यो हे कश पिंदून गेले अय्यो देवा इतले पिंदून गेला अम्मू कोणाल काम हे हा अशा दिटी पिंदित्वे थो हे कोण हा हे आमगे पुट्टकलेच काम हीनेच हे पिंदून घाला तेंची कुडा अंतवळ शब्द दत्तसिले अय्यो देवा हाव येऊचे थो थो तू कसं करच्या बा हंगल शिवंच्या दिलेल मुतांनी त्यांनी मग सोडतात वे अय्यो देवा कशी ॲडजस्ट कोण शिवंच्या बा हे अय्यो नाना हिक सोडल्यारनी ही सगळे पिंधून घालता अय्यो आत कशी ॲडजस्ट कोण घेऊन शिवंका तांकां कळना अशी शिवून दवर का चिक्की दवरला हांव घाले चिके ताकड पिंधून गेले त्याला हांव कसं करका आशिल्ले ही एक चल्ली म्हाका जीव खावच्या लागल्या रॉब चिक करतात पुटका तू कत्तर आपळ गो अम्मा आवा कत्तरी अप्पनी अम्मा पट्टी सांगतो गो तू हां कत्तर घेऊन अवंगल कत्तर दवरल्या मुगो हावत कसं करको गो हां तांकां पुर हांव कशी उत्तर दिवच गो आत्ता असल कितापाती कोण दवरल्या नव्हे खाण दिलेल हंगा आस ते खावका म्हण कळना अवंगल पिंदून घालल्या नव्हे तू कत्त सच्ची सांग तू पिंदून घाल होई की नाही म्हण सांग ना हावा अप्पनी फट्टी उलत गो तू हां हेन मने फट्टी उलत शिकले वे तुका अय्यो देवा मिगेल चढा मारली मुहावे अय्यो पिन्नून गेला वच्चसिले हाव आज मिगेल चढा मारली मु अय्यो चे पुटका सॉरी गो देवा सॉरी गो पुटका तू कामन मारली मग अय्यो देवा कसं काम केलं तू पुटका रोण गो माव तुक मारले गो मा सॉरी गो देवा सॉरी गो रोणक गो देवा रोणक हाव हंगा बसतदೈತ್ವೆ मम्मम खा मका मम्मा मनक तू मल्ले नवे मका तुकले ना गो मा तो अंगल पिंदुंगल नवे ते मक बेजारू कोपु पूरा ಒಟ್ಟೈಲ್ गो मा तू केक पेट मारले गो मा सॉरी गो देवा आवरडचे नच्च म्हणरी तू अंगा बस काही वच्चे नच्च तशी म्हळ्यार कशी गो पुटका मस्त अंगल शिवंचस गो मा आनी थोडे वेळ एक चोळी शिवून दत गो मा प्लीज गो मा एक चूर टीवी पळयता बैस गो अत्तेत गो मा ना तू अंगा बस का नादर आवरडते पळे दायत गो मा हव हंगा बसता रोणಕ आता ಆನೆತ್ತನವೆ ಆನೆಲ್ ಮಗಿರಿ ತು ಅನ್ನಲಗ್ ಬೇಯಿಸ ತೆದ್ ನಾವು ಶಿವೆಂತದೈತ್ವೆ ರೋಣಕಮ್ಮ ಸಾರಿ ಗೊಮ್ಮ ಓ ಬಾಗ್ಲ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಮಣ ಅತ್ತ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಅನ್ನಲಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೈತ್ವೆಮ್ಮ ರೋಣಕ अय्यब्बा पुरोदल्ले आजंतू भारी सुस्त जातस एक मुष्टी जेवण करून न्हिदय यामून दिसतस इथे वचून हातपाय तोंड धुवून येते कडेर हांव तुमकां वाडटा जेवण दत्तरी चेडा एक चोर पळोवन घे येती म्हाका थोडे अवंगल शिवूंचे आसा ही भारी हर्ट करता आसा
ए वचको म्हाका भारी सुस्त जाला. हांव खंयचें काम करतलें न्ही. जेवण जालें मागीर थोडे वेळ टीव्ही पळोवन वचून न्हिदून सोडता. म्हाका जे पुरपूर जाला. खंयचें काम सांगू नाका. तुमक काम कसं सांगील नाही म्हणता. एक चोर पुट्टा का पळोवन घे येती म्हणले. आज कसले की भारी हर्ट करतस. एक चूर तीक पळोवन घे येती. म्हाका थोडे अवंगल शिवंचस. आता परबे सीजन नवे अवंगल सुमार आयला. शिवंका नव म्हणता. एक चूर पळोवन घे येती. तुम्ही कसं करची नाका. हंग तिगेला बसला पूर म्हणता. एक थोडेची एक अर्ध घंटा. आज सुरवेरी हातपाय तोंड धुवन येती. हांव वाडता. तूक हांव सुरवेरी सांगला नवे. म्हाका घरा येतरी खंयचें काम लावचें नज म्हणो. जाल्यार तूं अशें करता नवे. हाजी खातीर सांगिल्लें तूं शिवोवचें कसने नाका. न्हू तो घरा काम करून घे न्हू. चारडा पळोवंक घे न्हू. आरामार आस म्हणू. उड्डून उड्डून शिवोवचें सुरू केली. आतां पळय एक एक काम लायतस म्हाका. कसले तुम्ही ते शिवलयता ते. हांव काय नित्य तुमकां चारडा पळोवंक घे येती म्हणतवे ना. कसं घरा काम सांगता. आज कसले की ही बारी हक्कर करतस. ताका एक चूर पळोवंक घे येती म्हणलें. म्हाका आतां परबे सीजन नवे अवंगल सुमार आयला. तांणी सांगील टायमार शिवून दिले रे. म्हाका न्ही मस्त ऑर्डर मेळटा नवे. चारका संपादन करूं येत नवे. ते मगे लाश म्हणटा. कसले अशें करता ती. म्हाका गोत्तशिल्लें आशिदात म्हणू. म्हाका फुडें गोत्तशिल्लें. आतां चारडालाक बैस म्हणटा. मागीर चारडाक लावई खावई न्हिदकरई न्हाणई अशींची एक एक काम आमी मात्तरी दवर न्हू. मागीर तूं आरामार शिवींत बसता. हांव तुका सुरवेरी सांगला म्हाका खंयचें काम सांगचें नज म्हणून. अण्णा हंगया अण्णा. अण्णा आजी अम्मान म्हाका अप्पा अप्पा केल्ले. कसने अम्मान तुका अब्बा केल्वे देवा. वय गो तुळशी चारडा मारले गो आजी. हांव मारली म्हूण सांगता मोती. कसन काम केला म्हूण निमगे येती का. ती कसने करो. ती चरडू न्ही गो. चरडान कसने बाद दिन अशें निकने हड्डन बाद दिवचें दत्वे. तुका तितलें कळना मय. ते सांज चारडाक मारल्या मुगो. खंयचे नमने बायल मनीस गो तुवा. म्हाका हें प्रशिदत म्हणू फुडें गोत्तशिल्लें. ताकाच हांवें नाका नाका चरडू होड दवो मुखार पळोवया म्हणू किरा सांगला वेरी सांगलें. आयकल वे तुवा. तिणें कात्रीन तू अवंगल कट केल म्हणटा. ते आमगेल अवंगल न्ही दुसरे अवंगले. कात्रीन कट करून घालया. खंय दवा कातर हाता लागून घेतिल जाल्यार कसं करूं आशिल्लें. आतां कातरून घालया. कश कश की आयडी कोण हांव शिवोंक आतां. तांकां पुरा कळ्ळी म्हळ्यार तांणी म्हाका सोडतावे. हांव तांकां कसं म्हूण उत्तर दिवचें. ते कोप बेजार ओटू जावन एक पेट्ट घाल्लें तितलें म्हणटा. हांव तिगेलो हावस नवे. तिका मारलेलेक म्हाका कितलो पश्चाताप जाला गो तसवे. हा मारचे पुरा मार न्हू. आतां पश्चाताप जालके पश्चातापू. पूरगो तुगेलें हें पुरा नाटक बंद करी. तुका आतां घरा कामावेर इंट्रस्ट ना. चरडू घरा अशें तुका इदावका जालेलें ना. ते चरडान स्कुला गेले टायमार तुगेलें तें कसं काम आस की कोर न्हू. तीन येवचे भितर रेडी जावन बसचें जायना वे तुका. चरडा पळोवंक येवचें जायना तिली. तुवें एक हावस वे. इथे हांव 9 म्हयने हो न्हू बाळान जालेलो हावसू. अशी पुरा उलो नाका तुमी. म्हाका सुरवेरी ते चरडा मारली म्हूण बेजारू. एक कडेन तो हिणें अवंगल कातून घाला नवे म्हणून तन्नी पुरा कसा म्हणटा की म्हणून तें एक दिकन हेच्चें ना. हाजे मध्ये तुमी अशी पुरा सवतात मग कसल्याक म्हणटा. हिणें अवंगल पिंदूंक गेलेलेक तांकां पुरा कसन उत्तर दिवचें म्हणू होडान सांगता मुगो तुवा. खंय पुणी ते कातरी हिगेल हाता लागून घाय जालेले जाल्यार तेदना कोण गो ते पळोवचें आशिल्लें. आमकां ते पळोवचें दत्तशील गो. तुका तितलें अकल ना हांवें. चरडाल हाता मेळटा तशी त्या पुरा दवरचें नज म्हूण कळना वे तुका. करचें पुरा कोर न्हू. चरडाक हे मारल्या. आतां तांकां कसो उत्तर दिवचें म्हणू उपास निमगीतस. आनी तूं तुगेले चुकी कसने ना हांवें. चुकी पुरा तुगेले दवर घेवन आतां पुरा नाटक कोर नाका. हांव कसं नाटक केलें म्हणटा. तवळ दुखून नाटक केलें म्हणटात मू. चरडाक मारलेलें तेन्ना हावसूक चुरू जायना हांवें. हांव कशें की कोप्पार एक चूर मारलेलें. इत्याक तुमी तिका मारलेलें ना हांवें सांगा ती. की मारला जाल्यार अशी पुरा कर न्ही हांवें. आतां कसं की उलो नाका. पळय हाजे ಬಗ್ಗೆ चर्चा नाका. आनी वैरी तुवें शिवोवचें नाका. तूं शिवोन घर उद्धार कोरका जालें ना.
हांव दादलो मनीस गट्टी आसा हांव जेवण हाडटा तितलो पुरो देवान कितलें दिल्या पळय आमकां तितलें तूंची आमी सुकार आसया तूं आनी शिवो न्हू म्हाका पोसुका जालेलें ना कसन हे गांवांत तूं एकली टेलर म्हण लेखली हांवें इतलें काळ हे गांव तुला पुरो अवंगल शिवून घालून घेना आशिल्ली तुवें पुरो त्यांनी तशीची दुसऱ्याक शिवून घालून घेता ती आता कोण कोणाला अवंगल घेतल्या पळय ते पुरो तांकां वापस दी आनी शिवणें मिशीन विकून सोडया नाका ते दोळे येद्र आसले म्हळ्यार तुगेल हात पाय उपरांत उतराप बना मिशिना वयर वचून बसता नक्का ती नाका तूं शिवोनचेय नाका सुस्त जाल म्हणचेय नाका आनी मिगेल चार्डाक मारचेय नाका तशें उरलो नाकात म्हणटा देवान कशें कियत एक चूर दोळ सोडला एक चूर सुदारसून घेते आनी तशी अशी म्हणटना ही व्हड जावन स्कुला वता मागीर म्हाका मस्त टायम मेळटा आतां एक चूर कश्ट भोगला रे आमकां 4 कास मेळटा नवें म्हणटा कसलेक तुमी अशी उलयता ती आयज कालान तूं बायल मनशी कितले पुरो जोडटा ती तांकां घरांत अशी करता तुवें सादारण मटाक सगळे दादले मनीस सपोर्ट करता ती तुमी पळयला अशी करता ती हांव कसन पिक्चरां पळोवच्या गेल्ले की ना कसन आक्का अंगडी सामानां गेल्ली हांव घरा बसून शिवेन तस घरा काम कसन बाकी दवरलावे म्हणटा कसले अशें पुरो उलयतात तुमी पळ गो म्हाका अंगडीन काम करून येवन पुरो जावन आसता आनी हांग हें कर मिच्यान पळोवचें जायना पळय तुका तितलें शिवोंक म्हण आसलें रे ती बालवाडी वत पळय त्या टायमा भितर शिवोन पुरयसी आनी घेवन बैसूं नाका कडेर पकने ती न्हिदत न्हय त्या टायमार जाय जाल्यार शिवय आनी तूं हें घरांत तूं करचें ना आजी लास्ट दल्लें आनी खंय हें कंटिन्यू जावका पळय पुर्ती अवंगल व्हरून भायर उडोवन मिशीन कोणाक पूण धर्माक दिवन येता यो गो पुटका हांव तुका टाटा पण व्हरता अण्णा ते टाटा पण येतोय म्हाका चाकी विकी घेवन दितोय ना दायत गो पुटका तुका पुरा घेवन दिता दे तुवें या आमी टाटा वचा ही अम्मा कुस्की ती हंगा पयसो हांव आनी तूं मात रच्चा दे तुवें पळयत मिगेल अवस्थे कशी पुणी कष्ट बघून एक 4 कास संपादन केलं रे रीण थोडे पुणी फारीगत करूयत ना म्हणून हांव आशेन तसले रे आनी कशी करतात पळय ती आतां चार्डा घेवन भायर वचक जाता तांकां तेंचे हांग बसून चार्डाची पळोवंक येत म्हळ्यार कितले पुरो उरलेली पळय ती न्ही त्या चार्डाक हांव आवसूं नवें पुट्टा काका कशें की कोप्पार एकचूर मारले मागीर म्हाका कितले पश्चाताप जाल्ले त्या पुरो हांकां कळ्ळें काका नामू कशें नाही कळना मू मिगेल फिलींग अर्थ कोण घेना ती कशी पुरो उलयतात पळय ती बेजार जाता म्हाका